Headlines brought to you by Panchamrita. पुताच्या बनावट जन्म दाखलो प्रकरणातल्यान दयानंद नार्वेकार आणि घरकान निर्दोष पूत गणेश राजाचे बनावट जन्म प्रमाणपत्र सादर केल्ल्याचो आशिल्लो आरोप. बीजेपी सरकारांतल्या सोर्सिसां कडल्यान कळटा भितरली म्हायती. मोपा लॉसांत गेला म्हणून दाबोळेचे ऑपरेशन्स मोपा शिफ्ट करपाक सोदतात, विर्याताचो आरोप. दाबोळे विमानतळार सिव्हिल आणि डिफेन्स ऑपरेशन्स बरोबर चलतले जाल्यारच सरकाराक आमचो तेंको, TTAGचो अध्यक्ष जॅक सुखीजा उलयलो. हॉटेलाच्या स्विमींग पुलांत उडी मारतना आपटून केरळाच्या पर्यटकाक मरण, उपचारा वेळार सोडलो जीव. नेसाय आयडीसींतल्या फिश पॅकिंग अँड प्रोसेसिंग फॅक्टरीच्या कोल्ड स्टोरेजाक उजो. सुकत घाल्ल्या थर्माकोलान खर वताक लागून घेतलो पेट, 2 लाखांचे लुकसाण. गोंयच्यो जमनी साल्वार करपा खातीर जस्टीस फेर्दीन रेबेलोन ड्राफ्ट केलें बिल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडचें म्हणून विधिमंडळ नेत्यांक राजकीय फुडाऱ्यांक पत्र.